सरकारान अजून मेरेन पीजी अभ्यासक्रमाक आरक्षण दिवंक ना। सरकाराचे दबाव हाडपाच्या हेतान 19 समुदायांनी 40 मतदारसंघातल्यान मंडळ आयोग ओबीसी जागृती अभियान सुरू करपाचो निर्णय घेतला। गोमेकोतल्या पीजी अभ्यासक्रमांच्या आरक्षणा शिवाय राष्ट्रीय ओबीसी महासंघान दक्षिण गोंयांत आनीक एक वैजकी महाविद्यालय सुरू करचें अशेंय मागलां। गोयच्या राष्ट्रीय ओबीसी महासंघान मधु नायकाचे येजमानके खाला सुमार 19 समुदायांच्या वांगड्याची बसका घेतली। न्यायालयाक उत्तर दिवनय सरकारान ओबीसी, एसटी आनी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांक पीजी अभ्यासक्रमात जीएमसीत आरक्षण दिवंक नाशिल्ल्यान मधु नायकान खर तिडक उक्तायली। ओबीसी विद्यार्थ्यांक पीजी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशा खातीरच्या नियमांनी सुदारणा करपाक मंत्रिमंडळान मंजुरी दिली जाल्यार गोयच्या 65% लोकसंख्या आशिल्ल्या ओबीसीच्या आरक्षणाचो मार्ग मेकळो जातलो अशें ताणें सांगलें। आमचे ज्या विशयाच्या प्रलंबित आसा तेचेर सरकारान अजून योग्य निर्णय घेवना, म्हणून आमी 40 मतदारसंघांनी तसेच प्रत्येक पंचायत पातळीचेर ओबीसी जागृती अभियान याचे नाव असलेले मंडल ओबीसी अभियान यात्रा, ज्याच्यामुळे मंडल कमिशन अस्तित्वात येऊन आमकां रिजर्वेशन मेळ्ळे। त्यो मंडल कमिशनाच्यो जशे जशे डिमांड येता तशे 40 मतदारसंघांनी ह्यो मंडल कमिशन ओबीसी जागृती यात्रा सगळे मतदारसंघांनी जातल्यो। वेगवेगळ्या वेळेन त्यो जावंक शकता, कंटिन्यू जावपाना। त्याच बरोबर सरकारा कडेन मागणी आसा, खूप उपाव जाला। मागणी जे पोस्ट ग्रॅज्युएशन रिजर्वेशन जे 21-22 दिता म्हणलेले ते 22-23 जाले, तरी सरकारान आपल्यो फॉर्मालिटी अजून कंप्लीट करूना। जे सरकार एक रातीन निर्णय घेता मडगांव म्युनिसिपालिटी आत्वे काढून इलेक्शन करपाचे, खंयचे हॉटेल जर मोडपाक वयता जाल्यार एक रातीन कॅबिनेट सर्क्युलेशनान जाता, ते हॉटेल वचपाक एफआयआर वाडयले वयता आणि 65% ओबीसी समाज कोर्टान ॲडव्होकेट जनरलान कमिटमेंट दिलो एप्रिल 20 आणि हेल्थ डिपार्टमेंटान ऑर्डर इश्यू केली दिनांक 4 मे 21-22 रिजर्वेशन दिता। गोंयांत 65% ओबीसी आसात, तांच्यो वेगवेगळ्यो संघटना आनी मुखेली आसात। सगळ्यांक एके माचयेर हाडटले। कांय संघटनांनी पुनर्बांधणी करतले आनी झुजामळार देंवतले म्हणपाचें मधु नायकान सांगलें। आमचे अधिकार 65% पेक्षा चड आमी लोकसंख्या आशिल्ले 19 जाती गोंयांत आसा। वेगवेगळ्यो संघटना आपले कडेन काम करतात। बहुजन ओबीसी हो जो घटक आसा ते 65% ऑल इंडिया लोक आसात, पण तेची खूप वेगवेगळी संघटना आसतली आनी संघटना जातली, कित्याक लिडरशिप आमचे मदीं खूप आसा। म्हणून आम्ही सगळे जो स्टेट लेवलाचेर लिडरशिप आसा ओबीसीच्या ज्या संघटना आसा त्यांच्या समन्वयान काम करपाचे आम्ही डिसिजन घेतला। गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक।